राज्यात वीज खात्यात 608 कोटींच्या बिलांची थकबाकी प्रलंबित असा. 7238 जणांनी एका वर्सा सावन लायटीची बिला भरूंक नाशिल्ल्याचो मुद्दो आमदार विजय सरदेसायान काढलो. हाचेर वीज मंत्र्यान जाप दिली. फाटल्या 3 वर्सांत राज्यात 15.80 लाख विजेची चोरी जाल्या. तातूंतले 7.80 लाख वसूल केल्ल्याचे मंत्र्यान सांगले. वीज खात्यात 608 कोटींच्या बिलांची थकबाकी प्रलंबित असा. हातून घरगुती व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषी आणि सरकारी खाती महामंडळाच्या बिलांचो आस्पाव असा. एक वर्सा सावन मायज बिला भरूंक नाशिल्ल्या 7238 जणांचो समावेश आशिल्ल्याचे सांगून आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. हाचेर जाप दितना वीज मंत्री सुनील ढवळीकारान हो हिशोब उक्ताडार हाडलो. घरगुती गिरायकांची 93.54 कोटी, व्यावसायिकांची 137.49 कोटी, औद्योगिक गिरायकांची 252.25 कोटी, कृषी ग्राहकांची 2.25 कोटी, जाल्यार सरकारी महामंडळांची 123.7 कोटींची बिला प्रलंबित आशिल्ल्याचे मंत्री ढवळीकारान दिल्ल्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयले. खासगी आणि सरकारी मेळून एकूण 7238 गिरायकांनी बिल भरूंक नाशिल्ल्याचे वीज मंत्र्याच्या जापेंतल्यान स्पष्ट जालें. राज्यात फाटले 3 वर्सांत 15.80 लाख रुपया विजेची चोरी जाल्या. तातूंतले 7.80 लाख वसूल केल्ल्याचे मंत्र्यान सांगले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.